लोकांनी स्वतः जाऊन काळजी घेऊन सिवरेजच्या उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालचो. सिवरेजच्या उदकाक लागून वाळ दूषित जावंक लागल्यात. आदी पयलीं लोकांक कारण दाखय नोटीस काडटले. सिवरेज बंद केली जाल्यार बरें, नाजाल्यार लायटीचें कनेक्शन कट करतले अशें आमदार मायकल लोबो सांगता. चडशे भायले लोक येवन हिंगासर कामाक म्हणून येतात ते, म्हणजे दे वॉन्ट टू कम एंड वर्क. सम पीपल वॉन्ट टू डू सम बिजनस, बारीक बारीक धंदो घालपाक, आनी आमचे गोंयकार तांकां बारीक बारीक रूम काडटा आनी भाड्याक दिता. अशे हिंगा 15-20 रूम ह्या जाग्याचेर बांदलेले आहा. आनी ही आमची विदीन 200 मिटर्स फ्रॉम हियर इज पार्रा विलेज, 200 मिटरांनी. सो हो गटर जो हिंगा आहा तेंच्यांनी सगळो ओवरफ्लो ऑफ द सेप्टीक टँक्स, 10 सेप्टीक टँकी आहा. ओवरफ्लो ऑफ द सेप्टीक टँक दे हॅव लेफ्ट इन द गटर, आनी गटरांसून हो डायरेक्ट आमच्या नल्लाक येता, पार्राचो नल्ला, जे आमचे भुरगे सगळे फिशिंगाक बसता ते. आनी आख्खे उदक कांय जालें रॉ सेवरेज वॉटर, रॉ सारकें, नॉट ट्रिटेड, अनट्रिटेड सेवरेज वॉटर. आनी थिंगा सायडीक रामाडा हॉटेल आहा, तेंचेंय उदक ते रिलीज करता. So we have decided to disconnect this nalla, that gutter of this, to our nalla. म्हणजे आमी तो आनी उदक थिंगासर घेवचे ना. Let the water flow naturally from the road side. So लोकांकूय कळटलें की हे उदक सोडिना पावसाचें, पूण हे सेवरेज सोडटा म्हणून. सो तेंची कितें आहा तें लायट डिस्कनेक्ट जातली. आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. दोनूय पंचायतीचे सरपंच येयल्ले, सरपंच डेप्युटी, दोनूय पंचायतीचे सेक्रेटरी येयल्ले, हेल्थ ऑफिसर येयल्लो. ताका शोकॉज नोटीस तेणें आज जे आयज पळयलां ते हिसपान शोकॉज नोटीस इश्यू जातली. बट दे हॅव टू रेक्टिफाय. जोर तर ते दे वॉन्ट टू मेक सम मनी ऑन रेंटल इनकम, दे हॅव टू रेक्टिफाय देअर सेप्टीक टँक. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार.